हांव पुलीस वाले देव बरें करूं म्हणटा. आमचे रुक्मिणी धोंड तेंचे फॅमिलीनी आमकां जागो दिल्लो आनी तशेंच देव बरें करूं फ्रेडी बाबाक की त्या वक्तार तेणी एक इनिशिएट घेवन सगळे आमचे गांवकारांक हें करून दाखयलें. तशेंच हांव आमचे RDA मिनिस्टर आमदाराकूय ग्लेन सुद्दां तिकलोकूय थँक्यू म्हणटा की आयज जे मुसळणी आमचे रेडी जाले ते आमचे हिंदू धर्मान सगळ्यांक फुडें सगळ्यांक बरी पडटली. तशेंच खुबशे अशे आनी चेंजीस उरपाचे जावपाचे उरला. सो अशेंच आनी तशेंच म्हणटा पळय सगळे म्हाजे कमिटीचे हेजो प्रेसिडेंट कमिटी मसुणीचो हांव तशें हांव सगळे मेंबरान म्हाका सपोर्ट दिलो आनी सगळ्यांनी आमी एक जण हांगासर आमी हे जे व्हडली बिल्डींग उबारलेली आसा. आमी केन्नाच हांगासर मतभेद करूंक ना. जे सगळे आमचे पंचायत मेंबर आसले तशेंच कमिटीचे मेंबर आसले केन्नाच आमी पॉलिटिक्स म्हणटा पळय ते मसुणीन आमी उबी करूंक ना. पयल्या सुवातेर आयज आमच्या ग्लेन सराक आल्दोणा ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तो बिजी शेड्युलान आसून बसून तो आमच्या नातलेकाराचे गांव खातीर आनी पंचायतीक मोग आयज ताणें दाखोवन आपलो टायम काडून इनॉग्रेशनाक येयलो म्हणून ताका चडान चड येता देव बरें करूं म्हणटा. दुसरी ऑफर म्हळ्यार आमच्या तुका ते गोविंदाक जेन्ना तो पळय ते सरपंच हाडलो ताणें हे हाका खूब कोशिश घेतल्या ट्रस्ट घेतल्यात आनी हे फंड्स ताणें हाडले थ्रू आमचो MLA ग्लेन आनी तुका RDA. हांव आमच्या गोविंदाकूय पंचायतीक आनी आमचे हे मुसुंडेचे हिंदू क्रेमेटरांची तांची कमिटी आहा ताका आयज वोड आयज तांकां हांव तुका ते शाबसकी दिता. पूण एक म्हाजी गांवान एक म्हाज्या एक्सपिरियन्सा प्रमाणे एक म्हाका हांव सांगूंक तेंका ते शकता की जोरी आमच्या गांवान एक 10-12 वर्सां कोण रावता इवन कोण ते भायलो सुद्दां जाल्यार आमकां गांवान कोणूय तर मेलो जाल्यार आमकां खूब तुका ते प्रॉब्लेम येता. त्या खातीर हे कमिटीन थोडे रुल्स आनी ते रेग्युलेशन तांचे चेंज करचे आनी ताका तो डॉक्टर ताका मेडिकल सर्टिफिकेट दिता आनी वॉर्ड मेंबर तो ताका एक्सेप्ट करता सरपंच तो एक्सेप्ट करता जाल्यार तांची बॉडी हे मुसुंडेन घेवची. आनी हाचे फुडें आतां हे मुसुंडीक तुका मेंटेनन्स तुका फंड जाय. कमिटीन मेंटेनन्स फंड तुका क्रिएट करपाक जाय कित्याक फाल्यां तुका पेंटींग आहा आनी कितें तुका टायलिंग आहा सिमेंट देखून हे कमिटीन थोडे रुल्स आनी ते रेग्युलेशन चेंज करपाक जाय. आयज आमी आमचे क्रेमेटोरियम नॅशनल क्रेमेटोरियम आयज आमी इनॉग्रेशन केल्लें आसा आनी आमचे मदें आमचो मंत्री मायकल लोबो कांय कारणां खातीर तो येवंक पावलो ना. पूण म्हाका सांगलें फुडें वच आनी तुजें इनॉग्रेशन फुडें करा म्हणून. तशेंच आमचे मदें आसा आमची गांवची सरपंच बाय पुजा मायेकर तशेंच आमचे डेप्युटी फ्रेडी आसा बाकीचे मेंबर आमचे कमला आनी बाकीचे मेंबर तशेंच आमचे अध्यक्ष गोविंद गोवेकर क्रेमेटोरियमचे अध्यक्ष तशेंच आमचे सेक्रेटरी अजित नायक आनी सगळे आमचे ट्रेजर अमित नायक आनी सगळे आमचे जमलेले बने भावनो. ही लोकांची खूब एक अपेक्षा आसली मागणी आसली की आमची मातशें हांगा रेनोवेशन एंड रिपेर जावचें म्हणून. आनी थोडो टायम जालो पूण आय वूड लायक टू थँक द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमकां फंड्स अप्रूव करपाक डॉक्टर प्रमोद सावंतजी तशेंच आमचे मायकल लोबो. आनी ताचे पयलीं आमची फायल आमी मूव केली आमचे आदले RDA मिनिस्टर आसले पळय ते एन आयज फॉरेन जाल्ले आसा कित्याक आमी मुसंडी म्हणजे आमचें फायनल डेस्टिनेशन आनी त्या खातीर मागता कंपनी की मातशें तांच्यांनी सरावंडींग मातशें बरे भशेन ग्रिनरी दवरून एनवायरमेंट एक एनवायरमेंटाचे निमतान बरी झाडां बी लावपाची देख हांव हें करता. हांगा आमी काम केलें तें ऑलमोस्ट अबावट टोटल एस्टिमेट वॉज अबावट 31 lakhs हें सगळें आमी काम केल्लें आसा. आमी एक्सपान्शन ऑफ बिल्डींग तशेंच आमी टायलिंग केल्लें आसा आनी आमचे रिपेर ऑफ शेड मातशें ताका आमी हायट दिल्लें आसा. सो ते सगळें करून दवरून ऑलमोस्ट 31 lakhs काम जाल्लें आसा आनी मागता आमचे कमी कडेन ते बरे भशेन सांबाळपाचें कित्याक म्हणल्यार ते प्रमाणे दीस इज अ फायनल डेस्टिनेशन. हें आमचें सेकंड हावस कशें दुसरें घर कशें.